प्रेज द लॉर्ड. मुगाच्या बा भयणीनो हांव मुसाफा रेती दिवंक गेलो त्या वर्सा. रेती दितना ते इंग्लिशान म्हाका मिस आसली सांगूंक इंग्लिशांत. आनी फादरा म्हणालो आमचे इंग्लीश कॉंग्रिगेशनाक ती केशे व्हडले सरमाव दिया म्हणून सान फादर विगारान सांगलें. देखून तुमी प्रिचर तुमी आयिल्ल्या वेळार आमी तुमकां सांगता हांव तशें म्हणालो तो. देखून हांवें जायत म्हूण सांगलें आनी तांकां तो त्या दिसाचो वांजेल आसुल्लो. दानियल प्रवादी शिवाच्या गुडांत ताका घालचें तो ती बरी खबर त्या दिसा आसली वाचपांत. हांवें तो वांजेल कणयलो आनी लोकांक सांगलें दानियल प्रवादीक शिवाच्या गुडांत घालो जाल्यार ताका ग्रास उना तांणी शिवानी. कित्याक ग्रास उना गे म्हण विचारलें तांचे कडेन. कित्याक म्हळ्यार तुमी पळया खंय ताणें सांगलें तो देवाक पळोवन आसलो म्हूण आसा थंय. आतां आमी तुमी आयकतलो तो देवा पळयतालो गुडा भितर देवा पळयतालो. शिवांत गे खंय आत गे ताका पडोवन वचोना. खंय आसा ताका पडोवन वचोना. ताका ताचे एकच काल म्हण ताका सगळो दीस ताच्या मतीन एकच इरादो एकच शेवट हांवें देवाचेर गल्ली दिश्ट काडून वचो म्हूण. ताका शिवाच्या गुडांत येताना शिवाचो गुडगी खाय घडला तो देवा थंय एक जावन वचलो. ताची दिश्ट खंचयल्या ताणें देवाचेर. वय तें सांगलें वातिकणांत एक पिक्चर आसा शिवाच्या गुडाक ताका घालचें दानियेला घालचें आनी दानियेलाचे दीस शिवाचेर ना तो गोवन पश्चिमाक आसचें हें देवाचें हें. देखून तो गोवन पश्चिमा पळयता शिवाच्या गुडाक पळयना तो पश्चिमा पळयता म्हूण सांगलें हांवें. पश्चिमा वेस्टाक पळयता तो. ती जेरुसलेम देवाळ थंय आहा. देवळांत आर्क पेट आसा आनी देवाचें आजारपण थंय आसा. देखून तो ताची गुमटी ते गुंडयता आनी ते खंय गेल्यार तो थंय ताका पळयता म्हूण. तो पळय देखून शिवांत तांचे दिश्ट घालिना देखून शिवांत कापडूंक सोडिनात. देवा लागीं एक जाल्ल्या मनशां शिवांक ग्रास येनात. शिवांक कळटा हो कोणाचो गे म्हणून. ती बुकेलांत बुकेवन भागवटा जावन गेलात. बुकेन ती वळटात जाल्यार वो भितर गेले कत्तपटी ग्रास येता म्हणजे चिंतलें ग्रास येनात. नेबुकाडनेझर राय पळोवन शर्मेन वता काडा ताका भायर तो देव. तसो देव म्हजो देव. दानियल असो देव आसता म्हणजे म्हजो देव मात न्ही म्हणजे सगळ्या राजाचो देव म्हणटा. देव म्हणटा आनी तक्षण आराधन करता आनी तेज्या मुर्तींक पुरा तो फुटोवन सोडता आनी काडटा आनी निजा देवाक आराधन आसता. दानियल असो देव म्हजो देव. जेरुसलेम म्हजें टॅम्पल म्हणटा आनी नमस्कार करता तो आनी देवा पळोवन तोय रावता. वय शिवा समेत ग्रास येनात. देखून ती एक बरी खबर हांवें ताका सांगली. तक्षण मीस जाल्या उपरांत एक इंजिनियर आयलो आनी म्हाका बेसांव दी म्हणालो. फादर हांव म्हज्या आवयन म्हाका सांगलें तूं खंय गेल्यार पुता तुवें वांजेल वासीचें मिसाक वसाचें आनी वांजेल वासीचें म्हणून. म्हजी आवय मरतना म्हाका सांगली तिचो वांजेल म्हाका दिलो. ही तुजी आस्तान वच म्हणचे तिजें वो वासीचें तूं मस्त बुदोवन तूं फर्स्ट रँक तायलाय तूं इंजिनियरींग कर. आतां व्हडलो तुवें मरता म्हणसर वांजेल सोडून वचो तो वासीचें आनी तूं घर जाता लोकां दिचें म्हणून. हांव इतलें वाचता फादर तो हांवें कांय 25-30 फावटी वाचला. ह्या गेल्या म्हयन्यांत वाचला दानियेलाचें म्हाका बरें जावचें. जाल्यार वर्थ म्हाका कित्याक येना. तुमकां आयिल्ली पळय ताची दिश्ट देवाचेर आसली शिवाचेर नातिल्ली म्हणून म्हाका एक कळ्ळें जाल्यार म्हजी जिणी बदलती आली न्ही. तुमी सोडून सांगता म्हजी दुकां आयली. म्हज्या मम्मी उडास आयलो ती सोडून 6 वर्सां जाली. म्हजी आवय टिचर ती आनी तो हांगासो तामिळनाडूचो तो इंजिनियर तो व्हडल्या कामार आसा थंय. आनी तो म्हणालो काल्या म्हळ्यार पळय तुमी सांगलें ताची दिश्ट ताची केदाळा म्हणसर ताची दिश्ट देवाचेर आसा तेदाळा म्हणसर शिवा आपडिनात म्हणून म्हणून. देखून ते म्हाका ताचेर बरोवन आसा. ताची दीस दानियेलाची दिश्ट देवाचेर आसली म्हण तुवें समाज सश्ट करून सांगतना सगळो ताचो दानियेलाचो बूक म्हाका कळ्ळो आतां म्हणून बरो वाचला तो. म्हणजे मामी तो दानियेलाचो बूक म्हळ्यार भारी बरो आसलो वाचतेली ती घडये घडये वाचतेली. त्या शिवाच्या गुडाक ताचो बरी पावरफूल तो म्हणून खंयच्या पात्राबान सांगलें म्हण ती घडये घडये ती वाचतेली. आनी हांव कितले फावटी वाचला म्हणून म्हाका कितें ते अर्थ जावना. म्हाका कितें शंबर ते अर्थ चिंतून तुमी सांगल्या बरी कळना म्हणून. देखून हांवें ताका कली जाप दिली म्हणून हांव तुमकां सांगता. देवाचे उतार उरता सोडाळ उलयता देव. देव उलयतना सोडाळ करून उलयता देव. खंय तो गैरें करून उलयना. हय आनी तो वमिनी उलयना. वमिनी रिडल्स म्हणटा आमी रिडल्स वगट्टू ते अर्थ जायनातले वगट्टू तो उलोवंक उलयना. वय 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 थांबडे सुकणें ते शिमट्यान तेल पियेता तें खालें गे म्हणून. ती एक चिमणी म्हणटा चिमणयेंत लॅम्प्याव तेलान बुडोवन ते तो वगट्टू चुकणें कितें आनी तशें वगटचें अर्थ जायना. देव खंय तशें ती भाशेंत उलोवंक उलयना. रिडल्स उलयना. तर देव इतलें आमकां क्लियर करून उलयता. देव क्लियर ताचें स्पश्ट करून तो सांगता. तरी आमकां ते अर्थ जायना कित्याक देव कितें गैरे उलयता गैरे तो उलयना. आमकां मस्क करूंक ना तो वाशेना. तो क्लियर आमी समजाचें म्हणून हर एकल्यान अर्थ करखणेचें म्हणून जाल्यार आमी तसो अर्थ इंटरप्रिटेशन म्हणटा. अर्थ करखणेचें देवाचे उतार ह्या संदर्भार कशें गे म्हणून तें आमकां अर्थ करूंक जायना. कित्याक जायना म्हळ्यार आमची जिणींत ताका कार आसवाय देवान कारान
ताका कारण आमची जिनियन्सवाय देवाचें न्ही, देवाची तावन खंय अडकळना. आनी देवाचे उतार अर्थ करूंक पयलें एक कारण जावन आसा बें. बें कोणाच्या काळजान बेवचें देवाचे उतार जर हांवें आयकलें जाल्यार ताका सांगचें कशें, त्या हाका सांगचें कशें म्हणजे बें आमकां बें. आतां देवाचे उतार सांगतना तें समजूंक देव कृपा दिता. आमचें बें काळजांतल्यान काडल्या वेळार बें काडीचें काळजांतल्यान पयलें काडीचें आमी वय. दुसरें जालें म्हळ्यार आमी बोगसाणें दिनातलें अनफॉरगिवनेस. जर तर तुज्या काळजांत त्यो कोणाक बोगसूंक बाकी आसा, तें कोडू बोगणां तुका आसा, तांणी दुखयलीं, तांणी सांगलीं उतरां तुज्या काळजांत आसात, ती कोडू बोगणां तुज्या काळजांत आहात, ती काळजांत आसता म्हणसरी तुका ती दुखीचीं पाळां ती तुज्या काळजांत आसता म्हणसरी देवाचे उतार तुका समजना, देवाचे उतार तुका अर्थ करूंक जायना. अनफॉरगिवनेस इज द बिग ब्लॉक, बिग हिंड्रन्स. वय देखून बोगसांनी तूं कोणाक बोगसूंच्या फाटीं दवरला जाल्यार तें काल करता म्हळ्यार तुका अडकळ घालता, व्हडली अडकळ घालून तुका ग्रास येता, तुका देवाचे उतार अर्थ करूंक सोडिना. तिसरें कालें म्हूण सांगल्यार एंग्जायटी म्हळ्यार एका तरेची कवजेनी भितर काल जाता कोणा कितें जाता कोणा ती कवजेनी तुजी आसा जाल्यार देवाचे उतार तुका अर्थ करूंक जायना. म्हळ्यार हांवें ताका सांगलें, हांवें तुका अर्थ करूंक जायना, तुजे ती कवजेनी आगी वय म्हूण ओप्पालो तो. बोगसूंक बाकी आगी वय, हांव बोगसूंक बाकी आहा, 2 सांगते हांव वय हांव बोगसूंक म्हाका तितल्यान हांव आतां ट्राय करता फादर म्हणालो. बक्षीचे आमी बक्षूंक बाकी आतां म्हणलो. मागीर दुबाव तितलो म्हाका ना देवाचेर संपूर्ण म्हणालो तो. दुबाव आसल्या मनशांक बिलकूल अर्थ करूंक जायना. आनी एकली बाय आसली इतली बरी टिचर ती इतलें वाचता ती अर्थ करूंक जायना. दुबाव बावटाचेर दुबाव आनी सर्गाच्या विशयांचो दुबाव आनी आमच्या जिणी म्हाका सस्तां जिवीत मेळटा म्हणलें बरो, सर्गाच्या आसा म्हणलें सर्गाचें अस्तित्व आसा म्हणलें दुबाव आसल्यार जायना. न्ही मागणें नातिल्लें जिवीत एक व्हडली अडकळ. दुबाव एक अडकळगी तितलेच मागणें नातिल्ली जिणी. जर तर कोणा मागणें ना हांव काल देवाचे उतार वाचता म्हळ्यार जायना, ताका अर्थ करूंक जायना. मागण्याची जिणी जायचे ताका. कोण पळय चड मागता ताका देवाचे उतार चड अर्थ जाता. पळया तुमी प्रवादी कितले मागण्यान ते कितलो उपास त्याग तांच्या मागण्या पळया. दावीद राय माथ्याक गोबर घाल आनी सणाची कर्कस वस्तू घाल गोणी न्हेसोवन तो प्राजीत कर देवा लागीं मागता दीस रात. त्या ताका देवाचे उतार प्राप्त जाता, अर्थ जाता. देखून आमी काल करचें म्हळ्यार आमचें खाण बांदता आमचें तें दुबाव आसा जाल्यार खाण बांदता. कवजेनी एन्झायटी फियर आसा जाल्यार तें खाण बांदता, खाण दड्ड जाता, देवाचे उतार अर्थ जायना. जर तर तुवें कोणा बोगसूंक बाकी आहा जाल्यार वा बोगसाणें दिनातलें तें आसा जाल्यार तुजें तें भितरली दूख आहा जाल्यार इनर पेन आसा जाल्यार तुका खाण बांदल्या बरी जाता. तुका अर्थ करूंक जायना, खाण बांदल्या बरी जाता. देखून आनी एक व्हडलें आमकां कालें आमची मोत फिगर आउट करचें. फिगर आउट म्हळ्यार तें तशें कोणना, हें अशें कोणना, हें अशें जाता कोणा, अशें जाल्यार अशें जाता कोणना. फिगर आउट करचें. फिगर आउट कर तुजो, तुजी मोत उडोवणे नाका. देव तुजी मोतून तूं फिगर आउट करता. फिगर आउट म्हणटात अशें कोणना, हें केलें जाता तें जालें, तें केलें जाता तें जालें म्हूण तें फिगर आउट करचें रावयचें. तें पुरो देवा सोडून दिचें. हय तें म्हाका जायना कोणना, हें म्हाका जाता कोणना, हें सांगलें तो अशें म्हणटा कोणना आनी फिगर आउट करताय. हांव आतां देवाचे उतार वाचून ताका सांगलें जाल्यार ती अशें म्हणटात कोणना, वो अटॅक करता कोणना म्हाका आनी फिगर आउट करताय. देव तूं देवाचे उतार दी. आयच्या दिसा फाल्यां दिसा ती कर दीत, परवान 3 तुज्या लागीं येवन पांया लागीं निंबेर पडून तुजें बेसांवण येतात. तूं देवाच्या उतराक तूं बद्द जाशी जाल्यार काल जाशी जाल्यार कोणेंय फिगर आउट केल्यार तुका कांय तूं कोणें काल म्हळ्यार ती तुका ताची चूक मागून तुज्या लागीं येतात. कित्याक म्हळ्यार दिसान दीस तूं देवाचो पावर, देवाची सकत तुजी वाडची, देवाच्या उतराचो परजळ तुजे तावन हेरांक खंयचो वाडचो, देवाची उतराची सकत हेरांक पावोवन ताणें बरें जावचें तुका कळटा. देखून तुवें धैर्यान देवाच्या नांवान एकूच इरादो म्हळ्यार देवाक महिमा दिवचो, जेजूची वळख दिवचो. वो इरादो आमी दर खणयलो जाल्यार मोगाच्यान ताचे तावन आमकां मेळचो वरचो, ताचे तावन मेळची देवाक महिमा. देवाची महिमा दिताना आमकां बघचो उल्हास, आनंद, शांत, समाधान तें खंयच्यान मेळना मोगाच्यान, खंयच्यान मेळना. देखून आमी देवाचे उतार आयकता आनी ते काळजांत कित्याक म्हळ्यार आमकां देवाचे उतार समजता. कित्याक म्हळ्यार देवाचो पवित्र आत्मो ताणें आमच्या थंय घाला. फिगर आउट केल्यान आमकां समजना. देवाचो पवित्र आत्मो ताणें घाला. वो पवित्र आत्मो घालून जाता. ह्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणी वांजेल बरयल्लो, ह्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरण देवाचे उतार बरयल्ले, ह्या प्रावदीच्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरण पवित्र पुस्तक बरयल्लो. आनी तो पवित्र आत्मा आमकां दराळ मापाक दिला. तो आमच्या काळजान वतला, लेख करीतलो सो घालूं ना.
तो वतला उदक जरी जरचो पावस वता पळय तसो पळयतात आमकां आमकां तितलो वतला काल जावन म्हूण सांगता देवाचे उतार. देखून जी आपली देखून आमची मनशां मत मात वापर नजो, मनशाची मत मात वापर नजो. ती मनशाची आमची मत मनशां मत आमी देवाच्या हातान ते इन्स्ट्रुमेंट हे कुलेर आमी कांय ना कुलेरान तूं जेवताना वापरता ते इन्स्ट्रुमेंट मात काण जेवंक मागीर तें काण सकयल धरता. तशें देखून आमची मनशां मत एक कुमो करूंक एक साधन मात्र, एक आयुध मात्र, इन्स्ट्रुमेंट मात्र. तें देवाक आमी भेटयल्या वेळार हांव देव खाल करता क्लियर करता ताची मॅसेज आमचें तें क्लियरली सांगता. देव क्लियर करता. देखून आमकां आमचे आंकांत देवा सरेंडर करचें. आमचे अनफॉरगिवनेस बिटरनेस आमचे कोर्सान अगे फाटी दिवचें वय परीकपण काडूचें हें पुरो आमी देवाच्या पांयाक दवरचें. प्रत्येक जावन आमचें दुबाव अनफॉरगिवनेस एंग्जायटी सगळ्या देवाक समर्पीत केलें तेन्ना देवाच्या उतार आमकां इतलें अर्थ बरी जाता, इतलें परजळटा, इतलें आमकां अर्थ जाता. त्या दाडा आमकां ओलो संतोश भक्तागे तें सांगचें नाका. देखून तो देवाच्या उतरांचो उजवाड आमचे थंय अर्थ बरें जावन दी. तो उजवाड आमची जिणी उजवाडून दी, कुटाम उजवाडून दी, आमचे समाज उजवाडूंक आमकां देव वापरून दी म्हणून आमी मागया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड.